देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. आयचे पयलें वाचप सामुएलाच्या पुस्तका वेलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. वाकाण्णी सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक. लुकाचें शुभ वर्तमान पयलो आवेसवर 7 आनी 8 वळींत. आयज जेजूच्या जल्माची परब दोबाज्यान करचे आदी नातालांची परब कशी आमी करची हें शिकूंक आमकां बरी उदाहरण आसा. भावार्थान विस्वाशीपणी आमी तयारी करतना एक खेरीत सोत आमकां उगडापें जाता की देव आपल्या उंतराक वो भासावणेक सदांच विस्वाशी. देवान कितल्योच भासावण्यो केल्यात, पोरन्या करारांत तश्योच नव्या करारांत. आदी खूब भासावण्यो केल्ल्यो त्यो देवान शार्ती पावयल्यो, कित्याक देव जावन आसा सोत आनी देवाच्यान केन्नाच नेगार वचो नजो. देव सदांच आपल्या उंतराक विस्वाशी. ह्याच खातीर जकारियास आयच्या शुभ वर्तमानांत म्हणटा, वाकाणी सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक. आमच्या विस्वाशी देवा भाशेन आमी उंतराक विस्वाशी रावता तसली मनशां जावया आनी नातालांचे परबेच्या दिसांनी जकारियासा भाशेन देवाक वाकाणीत रावया. वाकाणी सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक हें जावनी आमचें दिसपटें मागणें, कित्याक देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताक आमकां वर्तें देणें आनी कुरपा कशी दिल्या. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयल्ले चिटीन पयल्या आवेस्वरान आमी एकामेका खातीर प्रार्थून मागूंक मागता. रोमकारांक बरयलेले चिटीन 8व्या आवेस्वरान 30 आनी 5 ते 30 आनी 9 वळ पासून भाग्यवंत पावलो म्हणटा, क्रिस्ताच्या मोगात हावन कोण आमकां तोडून काडीत. हो पेद्र, ओडचोण्यो वो धुमाळो, बूक, विंगलेपण, संकट वो तोरवार. 30 आनी 9 वळींत भाग्यवंत पावलो म्हणटा, देवाच्या मोगा कडसून आमकां तोडून काडून कशेच भाशेन जावचें ना. हाचो म्हाका दुबावूच ना. आयचो नियाळ सोंपतना देवाचे दिनवासनीची पोरगोटणी जावनी आमचें जिवीत. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कुरपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी गोठाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूंक. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.